त्याच्या वयर ते काही धापण कशें आसलें हां फुलो तसोच फुललेलो आसलो जवळ कितक्या डोंगराचेर आसली ही आश्चर्यकारक म्हाका दिसता ते मातयान अशें हो मातयेत असो म्हणजे चड भितर ना वयर अशें वयर दिसता ते आमी हे पुरातन खात्या कडेन आमी सुकोर्त करता तेंचे जतन करचें इतकेंच म्हाका सांगचें तुम्ही म्हाका काल फोन केलो अत्यंत खूब आभारी आसा म्हणून इतकी झटपट एक्शन्स जाली आनी तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आमी योग्य प्रमाणे हो विशय हाताळ्ळो त्यामुळे आयज आमचे पुरातत्व खात्यान ताचो ताबो घेतलो. सत्तरीतले नानोडा बांबर हांगासर विष्णू जोशी यांचे जाग्यात पुरातन नाणी सापडिल्ल्याचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन प्रसारित केले. उपरांत ही नाणी मध्ययुगीन काळातली म्हणून पर्यावरण आणि इतिहास तज्ञ प्राध्यापक केरकर हांणी सांगिल्ले. जोशी हांकां तांचे काजींनी जमनीत पुरिल्ले मातयेच्या बुडकुल्यांत ही नाणी मेळिल्ली. बुधवारा पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी खात्याचे अधिकाऱ्यांसयत नानोडा बांबर हांगा वचून ते नाण्यांची पळोवणी केली. उपरांत विष्णू जोशी हांणी ही 832 नाणी मंत्र्यांकडेन सुपूर्द केली. तिचे भराड म्हणून ना थंय म्हाका अशें खणटाना म्हणजे आमी पांगो किंवा ती लचकी काडटाना बेंटाना सहज आमी थंय बसलेले अशें च्या पिवंक तेन्ना आमकां ते अशें वाटकुळीत हे आसलो हो कसो जमनीन भितर जमनीत भितर अशें आमी खणटकच काडलो तो वयर आनी तेतून हे आमकां पयशे मेळ्ळे कॉयन मेळ्ळे हे तांब्याचे आसा आनी हे आतां काय करचें अशें म्हणून आमी एक आमच्या एका पंचा कडेन उलयलो आनी तेणी म्हाका सांगलें की अशें अशें करुया की आमी हेका दिवया तेन्ना पुरातन खात्याक दिवया आनी त्या प्रमाणे आमी हे पुरातन खात्या कडेन आमी सुकोर्त करता तेंचे जतन करचें इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसा. आयज आमी नादोडा सत्तरी हांगा ह्या भागान आसात आनी मुद्दाम जावन आमचे सगळे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स डायरेक्टर तशेंच आमचे म्युझियम गोवा स्टेट म्युझियम तांचे अधिकारी हांगा आयिल्ले आसात. आमचे गांवचे पंचायत मेंबर्स तशेंच गांवचे नागरीक आनीक आमचे विष्णू जोशी हांचे सगळी फॅमिली आनी आमचे कृष्णा जोशी तांचे भाव म्हणजे तांच्या घरा कडेन आमी आयिल्ले आसात मुद्दाम जावन एक खूब पुरातन अशी वास्तूचो खजिना म्हणल्यार जाता आमकां. तेजें मोल कितलें आसतलें तें आमकां खबर ना. सादारण ते 800च्या वयर कॉयन्स जे मेळ्ळे आसात जे तांब्याचे कॉयन्स आसात कारण तांणी खूब परिश्रम करून ते निवळ थोडे केले आनी ताच्या नंतर कळ्ळें की ते कॉपर म्हणजे तांब्याचे आसात आनी तातूंतल्यान हे कॉयन्स आसात ते खंयच्या ताजेर आमी आज एनालिसीस करपाचें आसा. आमचे अधिकारी वर्ग सांगतले हाजे नंतर ते एज खंयची राजा खंयचे सेंच्युरींतले आनीक हे कॉयन्साच्या फाटल्यान म्हणजे ताचें डिनॉमिनेशन कितें हाचेर संशोधन जातलें. हाचेर आमचे जे एक्सपर्ट्स आसात ते घेवन कार्य करतले आनीक एक अत्यंत बरो इतिहासीक ठेवा आमच्या हातान लागलेलो आसा. सरकार हे नाण्यांचो शास्त्रशुद्ध अभ्यास करतले तशेंच सरकार विष्णू जोशी यांचो सत्कार करतले अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. गोमंतक टीव्हीचे तांणी हे वेळार आभार मानले. ॲक्च्युली हो पुरातत्व खात्यातर्फे एक राबयल्लो म्हणजे खूब ट्रेजर तो आमचो. ताका मोल कितलें आसा हाचे आमी अंदाज करपाक शकनात. म्हणजे ताका एखादे वेळ ते कॉपर म्हणजे तांब्याच्यो वस्तू आसा न्ही ताका एखादे वेळ तशें पळोवपाक जोखून मोल आसचें ना पूण ताका एक वेगळे तरेचे वैभव आसा आनी ते वैभव जतन करप आनीक हाचें संशोधन करप कळ्ळें न्ही आनी ताचें विश्लेशण करप आनीक ते आमच्या म्हणजे एक आमचें दायज आसा. आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर ते म्युझियमाक दवरपाचें जावं आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान दवरपाचें तें आमी ठरयतले. पूण हाचे वेळान आमची प्राचीन संस्कृती कितें आशिल्ली किंवा जे रुलर्स आशिल्ले हांगा ताजे संदर्भान भितर
आमचे देवाण घेवाण कशी जाताली, बार्टर सिस्टम आशिल्ली, मागीर कॉयन्स आयले, तातूंत भितर डिनॉमिनेशन आयली, हाचे सगळे डिनॉमिनेशन बी ताजेर आंकडे बिकडे तशें कांय ना, रोमनूय ना जावं बाकीचे कसलेच ना. हाचे वयल्यान आमी एक सिग्निफिकन्स घेवपाक जाय की ताचो व्हॅल्यू कितलो आसतलो, कारण युनिफॉर्म सायजूय नाशिल्ली ताजी, कळ्ळें न्ही. आनी त्या वेळार मशीन क्रिएटेड न्ही ती हातान दोडावन तांब्याच्यो वस्तू तेन्ना कॉयन करताले, खूब हें जातालें. आमचें एकच आसा तें कलेक्शन करपाच्या फाटल्यान तें फक्त म्युजियमान पडून रावपा खातीर किंवा एक्झिबीट करपा खातीर न्हय, तर ताजेर संशोधन जावपा खातीर आनी त्या वेळा वयल्यो एक्टिविटीज कश्यो आसतल्यो, खंयचे कालीन आसतले, त्या वेळा वयलो रुलर कोण आसतलो, आनी ही नाणी खंयच्या बाकीच्या प्रदेशांनी राष्ट्रांनी चलताली हाचेर उजवाड घालपाचें कार्य आमचे कडल्यान जातलें. म्हणलें की ती 500 वर्सांची पयलींची जावं आमी तें सोदून काडटकच जे तज्ञ आसात ते ताचो रिपोर्ट दितले. आमी सरकारा वयच्यान विष्णू जोशीचो सत्कार, कारण ताच्या फाटल्यान एक तांची जी भावना आसा, म्हणजे आपल्या घरान दवरून तें कांय जावचें ना, विकलें म्हणून कांय येवचें ना, त्या परस ते सरकाराच्या एक दायज आसतलें आनी ती हजारो सालां आपली वस्तू एक म्युजियमान दिसतली. ताणें एक कॉयन पसून दवरलो ना, ताणें एक्चुली 826 सांगिल्ले, ते आमकां मोजता 832 मेळ्ळे, कारण थोडी जॉयन चिकटलेली आशिल्ली. 832 कॉयन्स आमकां मेळ्ळे आसा. दुसरें एक म्हणजे तुमी म्हाका काल फोन केलो, अत्यंत खूब आभारी आसा, म्हणून इतकी झटपट एक्शन्स जाली आनी तुमी स्वता वचून विष्णू जोशी कडेन ताचें म्हत्वूय पटोवन दिलें, म्हणून तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कारण तात्पर्य म्हणजे त्या वेळाचेर इन्स्टंटली ताचें म्हत्व कळ्ळें कारणान तुमी थंय गेले आनी तुमी योग्य प्रमाणे हो विशय हाताळ्ळो. त्यामुळे आयज आमचे पुरातत्व खात्यान ताचो ताबो घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.